आमचे जे प्रोटेस्टर आसा त्यांचे सगळ्यांचे व्ह्यूज आयकून आम्ही आज एक डिसिजन घेतला, जो पर्यंत आमकां हो बंधारो स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आम्ही हाडचे ना। आणि जी सरकारान इतले दीस सरकार आमकां 2 दीस करून जो दिता पळय 2 दीस, आज सरकाराक आमी 2 दीस दितात। जर आयतार म्हणल्यार जर आमकां मेळना सोमाराक आमी आझाद मैदानार हो आमचो प्रोटेस्ट येतलो आणि हे आमी ठाम निर्णय केल्लो आसा। सोमारा दीस हो जो प्रोटेस्ट आसा मिराबागाचो हो आझाद मैदानार वयतलो आणि आझाद मैदाना वयल्यान आमी थंयच्यान खंय खंय पावतले हे मागीर तुमी पळयात। आणि हेच्या मुखार जर लॉ अँड ऑर्डर जर कितेंय जालो हेका जबाबदार आमी आसचे ना, हेका जबाबदार पूर्णपणे हे सरकार, हे प्रशासन आणि हे WRD डिपार्टमेंट आसतले। आम्ही सांगेकार तसेच संगमेश्वर देवस्थानाची समिती सगळे आज मुद्दाम करून हांकां पाठिंबा दिवपा आयिल्ले कडेन आसा की फाल्यां आज जो सरकारान जो बंधारोचो घालपाचो बॅरेज जी घालपाची आसा ताजेर आमकां ठाम विरोध आसा। तो टेंडर आसा तो स्क्रॅप करचो आणि ते स्क्रॅप करून त्याचे आमकां लेटर दिवचे। आणि जे मिराबागकरांनी जो निर्णय घेतला सोमाराक सरकाराच्या दारी वचपाचो, पणजे वचपाचो, आझाद मैदानार वचपाचो, आझाद मैदानार वचून फुडली रूपरेषा सगळे गोंयकारा कडेन मागता आणि तिन्ही तालुक्याच्या जनते कडेन मागता। मोठ्या संख्येन पणजे उपस्थित जावन गोंयकारांनी मिराबागकरांक न्याय दिवपाचो। म्हाका दिसता आंदोलनाचो 45वो दीस तो चिंबलाचो रिकॉर्ड मिराबागकरांनी मोडिल्लो आसा। आणि म्हाका दिसता फॉर सोशल कॉज संकेतान सांगलें तशें इज द लॉंगेस्ट एजिटेशन एवर इन गोवा। आणि ह्या 45 दिसां भितर सरकाराचो एकूय रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या आंदोलनाक आयलो ना। हांव तो मिटींग म्हणून शब्द वापरना, कारण ती कालची जाली ती मिटींग न्हू। जशे आमी बॉम्बेच्यान आमचे कोणी पळय सैरी येतरी तांकां आमी रेल्वेन सोडपा वयतात पळय, आणि तो मागीर खिडके कडेन भितर गाडयांत बसता आणि खिडके कडेन बसता आणि आमी प्लॅटफॉर्मार रावता ताका गाडी सुटता ती वसत ताका विश करपा लागून। आणि गाडी सुटतरी स्लो सुटतरी आमी प्लॅटफॉर्माक एंडींग जाय बसून पळय काय कशें उलयत वयतात पळय, लास्टाक एंडींग जाय उलयतात तेन्ना हांव कितें सांगता तेकाय समजना आणि ते कितें सांगता म्हाकाय समजना। पूण इतलेंच आमी कितें तरी उलयले ही कालची मिटिंगेची परिस्थिती ही